Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. तुमचे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करपा खातीर approximately the project cost is 16 crores of rupees. जे सरकारा कडल्यान हाच्या खातीर वेगळी स्कीम योजना कांयच ना तरी सुद्धा म्हणजे हांव आतां ताजे कडेन उलयताना की 16 crores rupees तुमी रेज खंयच्यान करतले. नो डावट बरेचशे डोनर्स हांगासर आसात त्या खातीर जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जातालो. बट वैयक्तीकरित्या म्हाज्या कडल्यान हांव वैयक्तीकूय स्पॉन्सर करता. ताज्या भायर अशें जे CSR स्पॉन्सर करपाचे आसा तांकांय सांगून पुराय संस्थेक मदत ही म्हाज्या कडल्यान केली वयतली जेणे करून हो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन पुराय जावप संस्थे खातीर न्ही राज्या खातीर गरज आसा. हे आमी पळयता की ज्यांच्या भुरग्यांचे कोविडांत दोनूय पेरंट्स गेले त्या भुरग्यांक आसरो ना. तांकां तुमी आसरो जो वेगवेगळे कडेन व्हरून दवरल्या पण तांकां आसरो दिवप हें गरजेचें आसा. आनी आमी जशें अनिल सामंत सरान सांगता आसतना सांगलें की तेंच्यांनी दिसूच पळोवंक नाशिल्लो. आमी पळयता की कितलेशेच लोक भायलो दीस पळोवपाक मेळना आनी तेंच्या पेरंट्सांक जर भुरगे स्टेजीर नाचतना दिसले आसत जाल्यार तेच्या सारको वेगळो आनंद आसूं शकना. त्या खातीर अशा भुरग्यांक आमी एक सपोर्ट दिवप आनी सरकारा कडेन हें काम जावपाचें ना हांव परत एकदां सांगता. कारण हे काम जर करतले आसत जाल्यार अशा आस्था सारकेल्या संस्थांनीच करचें पडटलें. तांकां सपोर्ट सरकार करपाक शकता. कारण त्या खातीर तळमळ आसची पडटा कळकळ आसची पडटा आनी मनांतल्यान ती भावना आसची पडटा. आमी म्हणटा की पगारा खातीर कोण काम करूं शकना. जो पर्यंत हे इतकी तळमळ ना तो पर्यंत हे कामूच जावपाक शकना. म्हणून म्हणजे सपोर्ट जो जाय तो सरकारा कडल्यान दिवपाक शकता आमी. त्या खातीर 100% हॉस्टेल चलोवपा खातीर ग्रँट आनी तुमी जो विचार केला आमी म्हणटा जे वॉकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्कील सेंटर जे चलोवपाक जाय इन फ्युचर फॉर दॅट पर्पज म्हणजे ताका आपल्या पांयाचेर उबो रावपाक जाय किंवा तांकां जो ल्हानसो सपोर्ट दिवनी आमी जे उबे करपाक सोदता ते करपाची गरज आसा. निश्चित रित्या म्हाका दिसता हाज्या फुडें अशा पद्दतीचो सगळो सपोर्ट वॉकेशनल ट्रेनिंगा खातीर आसतलो किंवा हॉस्टेल चलोवपा खातीर आसतलो हो सरकारा कडल्यान उरतलो. ज्यो संस्था स्कुलां चलयतात त्यो खरोखरूच तेंची तोखणाय करीत तितकी थोडी मागीर जावं ते लोकविश्वास आसूनी संजय स्कूल आसूनी आस्था आसूनी किंवा केशव सेवा साधना आसूनी सगळे जाण आपल्या परी त्या स्कुलान शिकोवपी सगळ्यो टिचरी आनी सगळे आमचे थंयसरले स्टाफ बाकीचे फुल्ली मॅनेजमेंट म्हणजे गुरू म्हाका आतांच सांगतालो की आमच्या मॅनेजमेंटात जितके ट्रस्टी आसात तितक्यांनी 10 लाख रुपया दिवन सुरवात केल्या. म्हणजे जेन्ना स्वताची आमी 10 लाख रुपया कॉन्ट्रिब्यूट करून सुरवात करता तेन्ना आमी हक्कान दुसऱ्या कडेन मागपाक सुरवात करूं शकता. हांव खरोखरूच ज्ञान निकेतनच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी तुमी करीत आसतल्या कामाक हांव सरकाराच्या वतींतल्यान आमी पुराय तेंको तुमच्या स्कुलाक दीत आसता. पण एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगता. हॉस्टेल जाल्या उपरांत हॉस्टेल मॅनेजमेंटा खातीर जे कितें एक्सपेन्सीस आनी जो कितें आमकां ग्रँट दिवपाक जाय ती 100% ग्रँट हॉस्टेल चलोवपा खातीर सरकारा कडल्यान मेळटली. सरकारा कडल्यान थोड्याच दिसा भितर बींग अ डिसेबिलिटी कमिशन करून घेवची म्हणजे सुरू जायना फुडें आमकां 100% रन करपाक म्हणजे पुराय ग्रँट ही सरकारा कडल्यान तेंको दिलो वयतलो. प्रोजेक्टा कडेन आस्तेन पळयता आमी दुसरे तिसरे कडेन न दिता अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी पुराय हातभार लावचो इतलें सगळे डोनर्सांक आव्हान करता. आनी गोंय सरकार म्हणजे आमी इन्क्लुझीव एड्युकेशन हो सब्जेक्ट घेतलाच आनी गुरुबाब तो प्रामुख्यान पळयता. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत अशा पद्दतीच्या स्कुला खातीर ज्यो ज्यो फेसिलिटीज जाय त्यो सगळ्यो फेसिलिटीज सरकारा कडल्यान सातत्यान दिल्यो वयतल्यो. हांव इतकेंच सांगता आनी आयज परत एकदां नवरात्रीच्यो पंचमीच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हज्या सगळ्या भुरग्यांक हांव बरें फ्युचर आवडीता. टिचरांनी घेतलेले कश्ट हे सदांच तेंची तोखणाय तर करतात पण तुमचे कश्ट हे केन्नाच विसरले वयचे ना. पण आस्था हे संस्थेचें काम पुराय बार्देसांत आमी नावाजोखे आसा सारकें काम आसा. स्पेशल स्कुला खातीर आसतलें आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रना खातीर आसतलें. तुमी खरोखरूच खूब बरें काम करता. तुमचे परत एकदां सगळे टीचर्स आनी मॅनेजमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन. देव बरें करूं. Something very close to our hearts and I'm not sure whether all of you all know what made Babush so fondly associated with this institute. We have a special child in our home which made us understand the difficulties and the challenges that go into raising a child with these special needs. And I believe that is why
my father was very, very fond of the initiative by this institution. Not everybody has the capacity, the patience, and the drive and desire to run such an institute. And that is where this group of very, very dedicated people came together and started this institute. And we are here today where we are going to have a full-fledged school for these special children. I see this institute year on year. I think 2 or 3 visits a year is what I make to this institute. My late father was so fond of it that he would have a box for his birthday with donations, where he would ask people not to advertise, ask people not to spend money on flowers, to come and put whatever they wanted to contribute into that box, and that box would go to this institute. आभार मानता की तांच्यानी आज म्हाका ह्या अशा एक पुण्यशा कामाक आपयल्या म्हणून, आणि तांकां खूप खूप शुभेच्छा दिता की तांची वाटचाल अशीच भरभराटी जावनी. तुमकां खबर आसा ही जी हांगा भुरगीं आसा ती खरीच स्पेशल भुरगीं आसा. ह्या भुरग्यांची तांची म्हणून काय मिस्टेक ना म्हणून ती तशी जाली, किंवा त्यांच्या पेरेंट्साची मिस्टेक ना, पण देवाची ही देणगी सगळे जण म्हणतात तशें. आणि जेन्ना ह्या भुरग्यांतल्यान तांचे प्रत्येक जेन्ना मनीस खिचो जन्माक जाता ताचे एक क्वॉलिटी आसता. फक्त आमकां कळपाक जाय ताची ती क्वॉलिटी, ताच्या आंगातली ती क्वॉलिटी भायर काडपाक. आणि ह्याच्या खातीर कोण तरी मनीस लागता. कोण तरी मनीस जेन्ना वयर सरता, फुडें सरता, तो एक आपलो गुरू म्हणटा. तशें हे भुरग्यांचे क्वॉलिटी काडपाक ही जी कमिटी आसा ते खरोखरच पुण्याचें काम करता. तुमकां इतलेंच सांगता, ह्या हितून बसून ही जी कमिटी आसा, ह्या ज्या इश्कॉलाक जे डोनर्स आसा, आमचो देव बोडगेश्वर, आमची शांतादुर्गा देवी, तांचे सगळ्यांचे बरे करतले. तुम्ही जर पळयशात ज्या ज्या स्कुलाक हांच्यांनी सदा हस्त मदत केल्ली आसा, तांचे सगळ्यांचे संसार जर तुम्ही निरखून पळयशात जाल्यार नक्कीच फुल्लले आसा. हेचोच म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाक जाय, ह्याच्या फुडें आनीक लोकांनी फुडें सरून ह्या आमच्या स्कुलाक हे जो प्रोजेक्ट आसा, जाचो जो 15 कोटी कॉस्ट आसा, ताच्या खातीर खूब लोकांनी भरभराटून येवपाचें. त्या खातीर म्हजे तांकां खूब खूब शुभेच्छा आसतले, म्हजोय तांकां सपोर्ट आसतलो, आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.